for Goa. I and my team are overwhelmed with the presence of Sir Dr. Salkar and other dignitaries sitting and witnessing today's launching of the first four innovative pharma products. I thank one and all for being part of very important milestone in our journey and have a great evening ahead. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing with us the vision ahead for Zlata. And of course, with these four products, I'm sure we're going to create the revolution that you want to create in the market. Moving forward, ladies and gentlemen, it's time for us to hear it from our chief guest today. So please put your hands together and welcome Dr. Shikhar Salkar, consulting physician, surgical oncology, to address this gathering on this special occasion. Dr. Tarak Harolkar, chairman of LATA. It's a difficult नाम दवरला म्हणजे बरेचशे दवरपाचे सारखे इझी लोकांक म्हणून येता. आमची भुरग्यांची नांवां आमी सिंपल दवरलेल्या मागीर बरें आफोवपाक बरें पडटा तांकां. Very good. So Harshad Bab, who is the managing director, Rajesh Dalvi, chief executive officer, Amit Falari, chief finance officer, Pratap Naik, chief operating officer, my good friend in marketing, and other guests who have come all the way here. I am really thankful to become the chief guest. See, देवाक म्हाका हांगा हाडपाचो आशिल्लो एज अ चीफ गेस्ट. आमची मिटींग आशिल्ली विथ द फायनान्स दीस कमिशन एट 3 to 5. ती 2 ते 3 जाली म्हणून हांव हांगा पावलो बेगीन आनी बाकीचे सगळे उरले थंय. सो इट इज म्हज्या नशिबान हें आशिल्लें टू बी द चीफ गेस्ट एंड टू इनॉगरेट दीस फार्मा वीच इज अ न्यू स्टार्टअप आय वूड से इन कमिंग विथ ऑल यंग बडिंग आमचे सगळे डिफरंट वरायटी ऑफ डॉक्टर आहा भितर. म्हणजे तो डॉक्टर आमचो आरन दोतोर खंय तो PhD इन लॉ. सो लॉ आनी बाकीचे सगळे केमिकल इंजिनियर आनी हे सगळे इंजिनियर मेळून ताणी ही फार्मा इंडस्ट्री काडली. एज ऑफ टुडे आय थिंक दे आर ओनली OTC म्हणजे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स आर देर. मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट इज अ पेन किलर. आय थिंक पेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर ऑल. सगळ्या पेशंटाक आमचे पेन इज सामको सिग्निफिकंट आसता. बिकॉज पेन रिलीफ करप हाजे सारकें आनी पुण्य ना. आय ऑलवेज से इवन आय कॅन रिलीव वन पेशंट ऑफ पेन टुडे आय कॅन स्लीप बेटर. पेन इज इम्पॉर्टंट. आमचो डॉक्टर प्रधान म्हणून म्हजो बॉस आशिल्लो तो सकाळी रावंड घेताना टाटा हॉस्पिटलान नो बडी शूड हॅव कंप्लेन टू हिम अबाउट पेन. आपल्याक दुखता हें आयकपाचें तेज्या मनान नासतालें केन्ना. तो येवच्या पयलीं आमी सगळ्यांक पेथिडीन बांदून न्हिदोवन दवरताले सगळ्यांक. सो सगळे जाण चकचकीत सारके कोणूच ताका पेन म्हणनाशिल्लो. सो दॅट वॉज द इम्पॉर्टन्स की तो ही वॉज सो म्हणजे ताणें आमकां शिकयलें की पेन इज इम्पॉर्टंट. सी पेशंटाक न्ही पेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. तो म्हणटा बाकीचे कितें दुयेंस आसा तें आपलें कशें तुमी करतले तें करा कितें करपाचें पण आपल्याक दुखूंक जायना. इन द एंड ऑल्सो इन द एंड ऑफ द लायफ केअर आमी म्हणटा इज ओन्ली बिकॉज ऑफ पेन मातसो जो आसता म्हणून तांकां मातशें इट इज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल. स्पेशली इन कॅन्सर हातून पेन जो आसता इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दीस थिंग्स. सो ताका आमी एक एंड ऑफ लायफ केअर आमी म्हणटा तशें ताका एक मॅक्झिमम कसो पेन जालो रिलीफ करूंक मेळटा हाजेर आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसता. What is another important aspect of this is that sexual here also tani gela ki condom also is a very important part which they will be selling. I think you will be preparing that. So जरी ते सांगपाक सगळ्यांक दिसले कोणाक लत दिसता फार्मसीन वचून मागपाक की आपल्याक कंडम दी आनी हे दी मागपाक. पण आय थिंक इन द टुडेज वर्ल्ड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट नॉट ओनली टू डिक्रीज द पॉप्युलेशन बट डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ द डिसीजेस ऑल्सो like HPV viruses and different types of warts and other sexual transmitted diseases all have come down in Goa today is because of good sexual hygiene and this use of condoms. We are the best in cervical cancer today in all over the India is the best state in म्हणजे सगळ्यात कमी आमच्याकडे cervical cancer is because of good control of sexual transmitted diseases because of government also is putting a lot of efforts in the STD control. At the same time awareness bare asल्या कारणान people use condoms and people take good care of their sexual hygiene. Second important part is central government is putting a lot of efforts on Ayurvedic and homeopathy and other Ayush type of medical this. I think these are all medical जे आतापर्यंत जे products are they are all of Ayush and other things over the counter म्हणजे ते आमकां सुद्धा बरोवपाक काय प्रॉब्लेम ना. Pain killer finally it is to reduce the pain. But central government is all the time harping on integrative treatment of the patient. म्हणजे पेशंटाक आमी
आमच्या ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट हो आसाच मेन इम्पॉर्टंट आसा, पण ताज्या बरोबर सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट म्हणून जर आयुर्वेदीक होमिओपॅथी हे सगळें यूज केले जाल्यार तुजें लायफ कॅन बी लिटल बेटर. डोंट सेंड अ मेसेज लायक सिद्धू भशेन आमच्या कळ्ळें की सगळें ते निमकी पत्ती खावन तूं कॅन्सरान बरो जावंक शकना. बट you have to be treated properly by the normal आमचं स्टँडर्ड ट्रीटमेंट. इन एडिशन टू दॅट तुवें घेतले हे नीम आनी बाकीचे सगळे तुमचे तुवें कितें आनी सांगिल्ले ते सगळे बरं एक ते केले जाल्यार तुजी लायफ कॅन बी लिटल बेटर. यू कॅन रिकूप फास्टर आनी यू कॅन बी बॅक टू वर्क लिटल बेटर दॅन आमचे फक्त ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट किमोथेरपी घेतली, रेडिओथेरपी घेतली, त्रास खूप जाता. सो तूं योगा केले, म्युझिक थेरपी केली, ऑल दिस टायप ऑफ अदर ॲक्टिविटीज केल्यो की तुजें वेळी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन द डिसीज कमी जावन यू कॅन बी अ फास्ट रिकवरी जावंक शकता. It is also proved now in scientific this that if you do yoga when you are taking radiotherapy, your chance of becoming better is faster. But अशें फाल्यां म्हणू नाका की योगा करून तूं बरो जातलो म्हणून. थोड्यांक दिसता कितें की योगा करून आपूण कॅन्सरानसून बरो जातलो. ओनली योगा विल नॉट हेल्प यू. You have to do all the type of surgery, the chemotherapy, radiation, ते सगळे घेऊन जाय. In addition, you do all this treatment, your life will be much better. तिसरो तांचो एक इशू आहा की they have become entrepreneur themselves. ताणें पयलीं सुरवातीक म्हणलें तें he doesn't want to be called as a, he wants to be called as an entrepreneur. Entrepreneur is very important today. आमचो CM सदांच सांगता की तुमी नोकऱ्याच्या फाटसून धांव नाका म्हणून. You be a one who will give नोकरी. You must give नोकरी to others. तूं हे सगळे अशी शिकिल्ले आहा तांकां गव्हर्मेंटाची नोकरी सुद्दां मेळूं शकता. बट दे हॅव ट्रायड टू बिकम एंटरप्रेनर जावन आनी दे वील, आय एम क्वायट शुअर तांचे एक्सपेक्टेशन आहा की दे वील गिव टू एटलीस्ट 5,000 पीपल जॉब्स. एका घरान एक जॉब दिवप म्हणजे ताका एक्चुअली खावपा जेवपाची सगळी तजवीज करूं शकता तूं. फ्युचरान ते जे हे कशें पयलीं दुसऱ्या हातून आशिल्ले आनी हळू हळू करून ही स्टार्टअप केली तशी ते जे एम्प्लॉयड जे आतां आसा ते ओवर अ पिरियड ऑफ टायम देमसेल्व्स कॅन बिकम एंटरप्रेनर. So it is a very, I am really thankful to all of you for coming in a big way and starting this startup तुम्ही सुरू केलो. Though it is OTC as of today, but I am quite sure over a period of time you will develop into a better pharmaceutical company and better drugs will come which will be helpful to the people. तांचे स्वप्न खूप हा व्हडले. I hope God gives you strength. तुमकां सगळ्यांक स्ट्रेंथ मेळो की तुमची स्वप्नां सगळीं पुरी जावं. खूबशे म्हणटात की you should not dream. फक्त ड्रीमूच करून उपयोग ना. You must see that you must not get sleep. ते ड्रीम कंप्लीट करपाक तुका न्हीद येवपाक जायना. कित्याक यू हॅव टू थिंक दॅट हें आपलें ड्रीम आसा तें आपूण न्हिदेनूच आपूण पळयतलो अशें जाल्यार जावचें ना. यू हॅव टू वर्क हार्ड. हार्ड वर्कींग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. नथींग कम्स व्हेरी इजिली. बट आय एम क्वायट शुअर ऑल दीस यंग एंटरप्रेनर्स वील वर्क हार्ड अँड मे बी इन 1 year टायम आमी परत हांगा मेळटले फॉर एनिवर्सरी तांचे करपाक. अँड वी विल बी हॅपी दॅट दे वील बी व्हेरी हॅपी अँड दे वील बी इम्प्रुवींग दॅर बिझनेस टू अ डिफरंट लेवल. Thank you very much for calling me. My pleasure to be here with all of you. Thank you. Thank you so much, Dr. Salkar, for sharing it with us. So much knowledge and insight into, what pain relief could look like. And of course, prevention is always better than cure. So all those doctor guidances, I think one should just take note and keep in mind. Come, ladies and gentlemen, it's time for us to actually come to that point of the event that you've all been waiting for us. Time for us to take a look at the product that Zlata is launching today. The unveiling of products is going to happen, and of course, they are launching the pain relief balm, there's a pain relief gel, there's a pain relief spray. So come, let's take a look at what the products look like. So to do the unveiling, ladies and gentlemen, I would request our chief guest, Dr. Salkar, and our chairman, sir, to kindly do the honors of unveiling that mock-up right there. Let's now call upon the CEO of Zlata Pharma, Shri Rajesh Dalvi ji, to come up and say a few words. Please welcome him with a round of applause. Honorable Dr. Shekhar Sarkar, the chairman, Siddharth Navalkar, and my colleagues, and esteemed guests, media, and my friends. It's a moment of immense pride and happiness for all of us at Zlata Pharma. As Harshad mentioned, we are finally commencing the exciting journey that started in an under construction building. I'm very happy to see all here, and I'm thankful for you to be a part of our journey. As you already know, we have a strong vision for Zlata Pharma,
and it can only be achieved by small but significant successes. Like all along journey, this one also will be achieved by small but significant successes. Our gathering here today is one such step. Over the next couple of months, we will be focusing on driving our go-to-market efforts by appointing distributors across India and deploying our very own sales force. Quarter 2 for financial year 25-26, we intend to make our product available at 30,000 pharmacies across the country, starting from home in Goa and then moving to the market closer to the home, such as Maharashtra and Karnataka. Our packages have received a very positive feedback from various internal and external stakeholders. And I can assure you that our marketing and sales efforts will be much better. Starting with the pain relief range is the first step. We are already in the process of initiating consumer research to determine other attractive categories to enter and disrupt. As already mentioned by my colleague, we remain committed to bring consumer-centric solution to improve overall quality of life in India. At Zlata Pharma, this is just a day zero. I would like to thank each one of you once again from bottom of my heart for finding time and being part of our story. Good evening, everyone. Honorable Oncology Head of Manipal Hospital, Goa, Dr. Shekhar Sarkar sir. Honorable Chairman of Zlata Pharma, Dr. Sri Tarak Aralkar sir. My colleague in management of Zlata Pharma, esteemed guest, member of media, and my dear friends. Today is an exciting day, and I think it only tells us about the exciting time ahead for Zlata Pharma. As a Chief Financial Officer, I have the privilege and sometimes the challenges of working closely with numbers. But I can promise you that Zlata Pharma is not just going to be about numbers. As a CFO, I will see that our decisions, while guided by numbers, will include softer and important aspects such as innovation, teamwork, and the promises of what we are here for. Personally, the inception of Zlata Pharma is reflective of our collective efforts, ambition, and vision for the future. And as a CFO, I will be steering the organization to creating and adhering processes that facilitate long-term partnership with all stakeholders, generating employment opportunities, and creating values for people associated with Zlata Pharma. We have already invested significant resources such as financial, intellectual, and emotional to ensure we are not just meeting market expectations but also setting new standards. Every penny we have allocated and every decisions we have made has been driven by a singular goal: delivering values to our customers, stakeholders, and societies at large. As a CFO, I will ensure that the financial health of our company is intertwined with our mission. I would like to express my heartfelt gratitude to the esteemed dignitaries, my team at Zlata Pharma, and each one of you for making this event successful. Thank you and have a great evening ahead. Honorable Dr. Shekhar Sarkar, Honorable Chairman of Zlata Pharma, Dr. Tarak Aralkar, my colleagues in the management of Zlata Pharma, esteemed guests, and the member of the media. A lot has been said about the Zlata Pharma and our vision, and I am not going to bore you by repeating that. As a Chief Operating Officer, I am here to talk about the event. No event is successful without a team working behind the scene to make it possible. I would like to acknowledge the effort of event management team for setting this up for us, the artists for enthralling us with their performance, our MC Meghna for holding the flow of the event so well, the team at Marriott's for their flawless hospitality. I would also like to take this opportunity to thank our esteemed guests for their time and the enlightening speech. I would like to thank our chairman and MD of ND for organizing this event and our CEO and CFO for financing the same. Last but not the least, I would like to thank all guests for your attention and the members
of the media for the coverage. On behalf of Jalta Pharma, I thank all of you. Thank you. आला निखंडार सोबे केला नमस्कार
really being a part of this launch event of Zlata Pharma. Let's have a big round of applause for all of you for making this really, really special. Thank you to our dignitaries and our friends from the media for taking our time and joining us here. Before you leave, please do have a look at all the products that are on display. And that's it from all of us. This is Meghna Kaushik signing off. Thank you. Have a great day. फोर प्रोडक्ट्स असले आयज पेन रिलीफ बाम, पेन रिलीफ स्प्रे, पेन रिलीफ जेल आणि संभोग कॉन्डम असे 4 प्रोडक्ट आयज फर्स्ट आमी लॉन्च केलेले आसा. आणि ऑलरेडी तुमकां सांगपाचें म्हणजे सगळ्या मिडियाक आनी अख्ख्या इंडियेच्या लोकांक आयज फर्स्ट डे प्रोडक्ट लॉन्च केला आणि आतांच म्हाका आमच्या एमडीन सांगला 2 करोडाची डायरेक्ट आमकां ऑफर आयलेली आसा म्हणजे सप्लायाचो. आता ती आमच्या खातीर एक म्हणजे एक फेदर आयच्या दिसाक, कित्याक आयजूच लॉन्चिंग आनी आयजूच इतको व्हडली ऑर्डर मेळप हे आमच्या खातीर एक सायन ऑफ लक म्हणटा तशें. डेफिनेटली आमच्या कंपनीचें जें विजन आसा तें दीस इज मोर दॅन हे जे आतां जी ऑर्डर येयला तेजे पेक्षा, कित्याक आमचें जें विजन आसा, आमची जी टीम आसा आख्खी, आमचे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विजन आसा कितें लेटस्ट बाय 2027 आमची 5000 करोडाचो टर्नओवराचो आमचो विजन आसा. आनी वी वॉन्ट टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर लोकल गोवन्स. आनी इनडायरेक्टली जेन्ना आमी सप्लाय करता ऑल ओवर पॅन इंडिया म्हणटा तेन्ना इनडायरेक्ट जॉब्स पासून आमच्या सगळ्या भारतीय लोकांक मेळटले हेतून कांयच डावट ना. पण आमचे जे विजन आनी आमी घेवन चलता ते आमी देवा कडेन प्रे करता हांव की हे विजन सक्सेसफूल जावचें आनी डेफिनेटली जातलें. कित्याक आमची जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टराची टीम आसा ती व्हेरी स्ट्रॉंग टीम आसा. आमचे सगळे प्रोफेशनल्स आसा, सगळे वेल क्वॉलिफायड आसा आनी त्या फिल्डान ज्या फिल्डान तांकां जे आमी पोजिशन दिल्लेलें आसा डायरेक्टरान त्या फिल्डान तांकां 15 ते 20 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. आनी बिहायंड द कटल आमचो बॅकबोन एक स्ट्रॉंग मार्केटींग टीम आसा जी आमी ह्या इंडस्ट्रींतली बेस्ट ब्रेन्स आसात ते ब्रेन्स हायर केल्लेले आसात फार्मा इंडस्ट्रींतले. म्हणून म्हाका तर मातूय डावट ना आमचे हे कंपनी एक हाय लेवलाचेर वयतली आनी इंडियेंतली एक टॉप फार्मा कंपनी जातली. तुम्ही हांगासर आयल्या बद्दल तुमकां कितें क्वेश्चन्स विचारपाचे आसा म्हाका रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑर समथींग? तुमचे प्रोडक्ट लाइन्स कितके आसा? Are you competing with other MNCs or you are going for local for local? See, we are going with the pan India आणि आमी आमचे जे प्रोडक्ट आसा पळय न्ही जो SKU जशें की तुमकां सरान सांगिल्लें आसा आमचे आमचे जे चेअरमॅन आसा डॉक्टर तारक आर्वेकर तांच्यांनी सांगलां की पेन कॅटेगरी प्रोडक्ट आमी पयलीं हाडला आनी सेक्शुअल वेलनेस कॅटेगरी आनी गोईंग फॉरवर्ड वी आर ऑल्सो कमिंग अप विथ डिफरंट कॅटेगरीज तातूंत आमी येतले. ही कंपनी जी आमी आज स्टार्ट केलेली आसा दॅट इज प्युअरली एंड मेन पर्पज इज टू प्रोवायड द एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड आमचे बरे प्रोडक्ट लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी तेजो तांकां यूज जावपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे तांकां यूज जावपाक जाय तितूंतल्यान लोकांक ट्रिटमेंट बरी मेळपाक जाय. गूड क्वॉलिटी प्रोडक्ट आमी मार्केटान लोकां पर्यंत पावोवंक सोदता. ही कंपनी सदांच लोकां खातीर काम करतली आनी त्याच्या खातीर आमी जाता तितले आमचे प्रयत्न करतले की ही कंपनी वील बी जशें की श्री छत्रपती शिवाजी महाराज हे जशे छत्रपती जे जाले तशेंच ही कंपनी सुद्दां लोकां खातीर एक छत्रपती एक उदाहरण जातली आनी हेज्या खातीर आमकां जे कितें प्रयत्न करूंक जाय ते आमकां प्रयत्न आमी करतले. त्याच बरोबर सगळ्या इंडियेच्या लोकांचे आमकां हाजेर विशीस जाय. थँक्यू. गोवा इज मोस्टली नोन एज अ फार्मा हब आणि तुम्ही आज सगळे गोंयकार तुमचे जे बोर्ड आसा ते सगळे मोस्ट ऑफ गोंयकार आसा कितले चॅलेंजीस पळयता गोंयान फार्मा हबान अशी कंपनी स्टार्ट करूंक आनी तेजे प्रोग्रेस? चॅलेंजीस म्हणत जाल्यार भरपूर डिफरंट टायप्सचे चॅलेंजीस आसा. तुमकां जर खबरूच आसा मटेरियलाचो कॉस्ट वाडलेलो आसा. देर आर डिफरंट गोष्टी आसात एलिमेंट्स आसात. फक्त हांव एकच म्हणना मटेरियल पण सगळ्योच गोष्टींचे प्रायसींग वाडलेले आसा. त्या बरोबर मार्केटान कॉम्पिटिशनूय भरपूर आसा. सो ह्या सगळ्या पॅरामिटर्स आसातूच आनी चॅलेंजीस तर ह्यो सगळ्यो डे टू डे चॅलेंजीस डिफरंट चॅलेंजीस येत आसता. सो त्यो आमकां टॅकल करच्यो पडटा आनी आमी ते 100% टॅकल करतले. प्रॉडक्ट रेंज वाडोवपा कडेन तुमची कितें वाटचाल आसा? प्रॉडक्ट रेंज वाडोवपा खातीर
आमची रिसर्च जी टीम आसा पळय न्ही दे आर वर्किंग कंटिन्युअसली ऑन द डिफरंट प्रोडक्ट्स जे आमी मार्केटान हाडपाचो आमी विचार करता. सो येस, इन नेक्स्ट इयर्स म्हटल्यार जाता की वी वील ट्राय टू ब्रिंग सम मेजर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आणि डेफिनेटली ताजो यूज म्हणटा पळय तो सगळ्या ईच अँड एवरी गोंयकाराक जातलोच आनी त्याच बरोबर पॅन इंडियाक जातलो. आणि येस, आमची हीच वाटचाल आसा की पॅन इंडियाज निदान आमी ग्लोबली आमकां कॅप्चर करपाचें आसा, मार्केट कॅप्चर करपाचें आसा. हेच बरोबर आमकां जाता तितल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें आसा. आमी हांव परत परत तिकाच फोकस करता की एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज आमी स्वता ही जेन्ना कंपनी स्टार्ट करच्या पयलीं आमी खूब डिफिकल्टीज फेस पळयलेल्यो आसा आनी पॅन्डेमिकान कितें जालें ह्या सिच्युएशन तर सगळ्यांक खबरूच आसा. सो आमी जेन्ना ही स्टार्ट केली ही कंपनी जेन्ना आमी स्टार्ट करपाक आमकां डिफरंट हर्डल्स येयले आनी पॅन्डेमिकान आमी हें स्टार्ट केलें की आमी लोकांक एम्प्लॉयमेंट दितले. वी हॅव फेस लॉट ऑफ चॅलेंजीस अप्स डावन्स करून आयज आमी न्यू वेंचर जाटा फार्मा कंपनी ही प्रॉडक्ट लॉन्च आनी कंपनी लॉन्च करता. कंपनी खंयच्या भागांत आसा गोंयांत? ही कंपनी म्हापसा भागान आसा. सो कॉर्पोरेट ऑफीस म्हापसांतलें. सी, आमी आत्ताच जस्ट प्रॉडक्ट लॉन्च केल्लेलो आसा. आफ्टर प्रॉडक्ट लॉन्च आमी गोंयान प्लांट घालपाचो आमचो विचार आसा. ताच्या खातीर आमी आमचे मॅक्झिमम प्रयत्न चालू आसा आनी गव्हर्मेंटा आमकां 100% सपोर्ट करूंक जाय, कित्याक बींग दीस इज अ गोवन कंपनी आनी गोंयानूच प्लांट येतलो हेजो आमी आशा दवरता. आनी येस, जर हे जर सारकें आमी ज्या विचारान हें करता जाल्यार नेक्स्ट 6 मंथ्सा भितर गोंयान आमच्या एक प्लांट येतलो आनी ह्या प्लांटाचो आमच्या गोंयकारांक पयले ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणची जाल्यार आमच्या गोंयकार आनी पॅन इंडिया हांकां सपोर्ट मेळटलो. येस, दीस इज अ कंपनी ऑफ अ गोवन एंड अ कॉमन पीपल कंपनी. ही कंपनी जशें हांवें सांगलां की ही कंपनी आमी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो विचार धरून आनी आमचे श्री लेट रतन टाटाजी हांकां विचार धरून त्यांच्या विचारां प्रमाणे आमी ही कंपनी उबी केल्लेली आहा, जस्ट टू प्रोवायड एम्प्लॉयमेंट अँड ऑल्सो टू प्रोवायड अ बेटर क्वॉलिटी प्रॉडक्ट टू ईच अँड एवरी पेशंट म्हणटा जांकां गरज आसा ह्या प्रॉडक्टाची. कोणाक कसले दुखणे आसात किंवा आमी वेगवेगळे फाल्यां पोर्टफोलियोज येतले आमच्या प्रॉडक्टाचे. हे सगळे प्रॉडक्ट आमचे गूड क्वॉलिटी, गूड प्रायसींग, जाता तितली लोवस्ट प्रायसींग आनी बरें आमच्या लोकां पर्यंत हो प्रॉडक्ट पावचो ह्या उद्देशान ही कंपनी उबी केल्लेली आसा. सो बींग गोवन एंटरप्रेन्युअर अँड म्हाका सगळ्या गोंयकारांचे आनी पॅन इंडियाचे हेल्प आनी सपोर्ट आनी विशीस हे जाय. थँक्यू.